फाटल्या काँग्रेस सरकारात ज्या ज्या आमदार मंत्र्यांनी घोटाळे केल्यात तांची चौकशी करची अशी मागणी नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोन सरकाराकडे केल्या. मुख्यमंत्र्यान कितें तरी चिंतून सुदीन ढवळीकाराक PWD खातें दिलां आसतलें अशें मत मिकीन उक्तायलां. केंद्रीय अर्थसंकल्प पळयल्यार सरकाराक लोकांचें कांयच पडिल्लें ना हें दिसून येता अशें तो म्हणटा. म्हणजे विनंती केल्या मनोहर पर्रीकारा कडेन गोंयचे मुखेलमंत्र्या कडेन बाबा गेली ती 5 वर्सां ज्यो गोंया लूट चल्लेली करप्शन चल्लेलें स्कॅम आशिल्ले तेंची सोद घेवची आनी फाव ते भाशेन तांकां खंय जाल्यार तेंचेर चवकशी करून तांकां जाग्यार घालचें. ते मंत्रीमंडळ आसूं पॉलिटिकल आसूं नासूं कोण घार गेल्या ते पासून आनी कोण उरल्या ते पासून तेंची चवकशी जावपाक जाय. मुखेलमंत्री आसा तेजे पासून चवकशी जावपाक जाय. कित्याक हे मायनींग स्कॅम ना ते 12 वर्सां हें खातें तेका आशिल्लें. ते गोंयची लूट सुरवात थंयसर जाल्या पूण तेंची एक एलायन्स आशिल्लें इलेक्शना पयलें तेंच कसले जबाबदारी तेणें घेतली कशें कितें उलयलें तें म्हाका खबर ना पूण आयज तर ही खाती ते कडेन दिली. तेमी दोनूय पक्षांनी मुखेलमंत्र्यान आनी तेच्या पार्टीन तरी कितें डिस्कशन केलें आसतलें डिस्कशन करून दिलें आसतलें. आयज तर तें खातें तर ढवळीकारान दिलें जाल्यार मुखेलमंत्र्यान त्यो गोश्ट्यो ते कडेन उलोवन दिले आसतले. इतिहासीक गोंयच्या कांय दुर्मीळ फोटवांचें प्रदर्शन सध्या माकिनेस पॅलसांत पणजे चलता. शेनवारा शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजान ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. गोंय मुक्ती पयलींचो इतिहास तेन्नाची देवळां इगर्जी घरां लोकांच्यो रावपाच्यो पद्दती अश्यो कांय गजाली दाखोवपी फोटो हांगा प्रदर्शीत केल्यात. And I hope this exhibition will help the people to know what was the olden Goa and plus what was the old publications were there. And using this exhibition we also placing whatever our new publications. The idea of the exhibition has been given by Learned Chief Secretary when he visited the press. When he go through the old books and he suggested me that this all the photographs which are there, heritage photograph, we should be made available to public, but we have the exhibitions. So from that day we started working on that, and thereafter because of so many other reasons come, elections come, the other rainy season come, we cannot do it. So after the election we feel it we do immediately. And not only that, all heritage documents, you see old documents, they have to be separately segregated and दुसऱ्याकडे धरपा जाय. म्हणजे कितें you have to compile them, all heritage documents. You have put pictures here which are older than 1923. असली पिक्चरां गावपाक खूब कठीण. आतां खुबशे वाळटी खाताले डॉक्युमेंट ते तेंच्यांनी सेव करून आतां हांगासर विकपाक पासून दवरले डॉक्युमेंट. ही हॅज डन वर्क बट आतां कितें आहा प्रिजर्वेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. This is the way we used to go in the that palki or what planking. Let everyone know it. And what minister suggested that some of the old structure which is demolished, we should go for restoration through INTAC or some good agency. 37 कोटी रुपया मोडून पेडणे मैदानाचेर इंडोर स्टेडियम बांदपाचें सरकारान थारायलां. ह्या खेळ प्रकल्पाचें काम बेगोबेग चालीक लावपाचो यत्न करतलो अशें उतर पेडणेचो आमदार राजेंद्र आर्लेकारान दिलां. ह्या मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत आर्लेकारान ही घोशणा केली. They can play, they can get coaching also. तातूंत ह्या प्रोजेक्टा भितर कोचिंगाचें प्रोविजन आसा. तें कोचिंग वेगवेगळ्या स्पोर्ट एक्टिविटीन तर तें सगळें जातलें म्हणून हो प्रोजेक्ट एकदां चालीक लागचो. एकच प्रश्न आसला की धारगळ मतदारसंघान जी स्पोर्ट्स सिटी येवपाची आसा सो ती त्या हितून ह्यो ग्रावंड पडटा. सो स्पोर्ट्स सिटी बंद जातली हेच्या फुडें की रावतली? हो स्पोर्ट्स सिटीचो आनी म्हज्या दृश्टीन हाजो आनी कांय तसो संबंद ना. हो एक इंडिपेंडंट प्रोजेक्ट म्हणून हांव हाजे कडेन पळयतां आनी हो इंडिपेंडंटली हांव सगळे म्हजे श्रम शक्ती वापरून वेवस्थीत बेगीन जाता अशें हांव पळयतलो. प्रोजेक्टाचे एक जो इंडोर हॉल आणि एक आउटडोर स्टेडियम आसा जो सुरवातीक नॅशनल गेमीच्या वेळार कबड्डी खातीर यूज जातलो आणि ताचे नंतर मल्टीपर्पज अशें हे इंडोर हॉल आणि आउटडोर स्टेडियम जो आसा तो मल्टीपर्पज आसतलो. लोकांच्या मनांत अजुनूय जर दुबाव आसा जाल्यार तो हांव पयस करपाक सोदतां की हांगा फुटबॉल क्रिकेट बॅडमिंटन टेबल टेनीस चॅस टायक्वांडो जुडो
बॉडी बिल्डिंग, कबड्डी, खो खो सारकिले सगळे खेळ खेळले वतले. स्पोर्ट्स अथॉरिटी जवळ जवळ 40 खेळांचे प्रचार आणि प्रसार करता, प्रमोशन करता. तर ते 40 खेळ ह्या दोन्ही ग्रावंडा भितर इनडोर म्हणत किंवा आउटडोर खेळप शक्य जातले अशें म्हाका दिसता. टोटल कितले कॉस्ट हाचो कॉस्ट जो आता इस्टिमेट आमच्या टेक्निकल कन्सल्टंट बाब शशी प्रभू हाणें केला त्या प्रमाणे 37 कोटी 12 लाख जाल्लो आसा आणि ताचे इस्टिमेट डिझायन सगळे रेडी आसात. खंय पर्यंत पावलेले आसा? आणि सरकारान ताका मान्यता जर दिली, फायनान्स डिपार्टमेंटान मान्यता दिली, आमच्या भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्यान जर ताका मान्यता दिली जाल्यार ते रोखडेच टेंडर करूं येता. कायसुवाच्या सिद्धेश्वर देवळाचो उत्सव आणि स्वामी अच्युतानंदाची पुण्यतिथी व्हडा दबाज्यान मनयतात. त्या निमतान सप्तकभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आणि 5 नाटकां करतले. आमचे सगळ्यांत व्हडलो कायसू गांवांचो उत्सव म्हणचे जाल्यार आमचे स्वामी महाराजांची, स्वामी अच्युतानंद महाराजांची पुण्यतिथी. आणि हे महाराजांची पुण्यतिथी जशी आमी गणपतीची चतुर्थीचे जशी आतुरतेन वाट पळयता तशी आमच्या प्रत्येक गांवांचो लोक केन्ना पुण्यतिथी आसा पळय हेची आमी आतुरतेन वाट पळयता. हो सगळ्यांत व्हडलो आमच्या गांवाचो मोठो उत्सव आणि स्वामीचे भक्तगण आयज गांवां वांगर शहरान वांगर खूब कडेन सगळ्या गोवा भर, महाराष्ट्रा भर, कर्नाटक भर जाल्ले आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.